हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, देवाच्या नांवान भक्तांक तुमी आदार दिला आनी आजून दितात, तर ह्या कोरण्या वरवीं तुमी मोग दाखयला तो विसरूंक देव ओनितिवोन न्हय. पूण आमची व्हड आशा हीच, तुमचो बरवंसो शेवटाक पर्यंत थीर सांबाळूंक तुमचे मदल्या जण एकल्यान तीच मेहनत घेवची. तुमी आडशी जाली आमकां नाका, पूण आपल्या भावार्थान आनी थिरायेन देवाचे बासावण्याची दायजी जातात तांची देख तुमी घेतलोली आमकां जाय. देवान अब्राहमाक बासावणी केली तेन्ना एक सोपूत घेतलोलो आनी आपणावून व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलोलो. ताणें अशें म्हणलोलें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादान भरतलो आनी तुजी संसद इश्पा भायर वाडयतलो. आनी अब्राहम थीर रावलो देखून देवान बासायलोलें तें ताका मेळ्ळें. मनीस सोपूत घेतात तेन्ना आपणावून कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपूत घेतात आनी ह्या सोपुताचे खात्रे वरवीं सगळी भासाभास सोंपता. तेच परी आपले येवजणे विशीं आपली खोशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण बासवणेच्या दायजांक उक्तेपणी दाखोवंक सोदतालो देखून देवान ती बासावणी सोपूत घेवन थीर केली. म्हणटच आतां बदलूंक जायनात तसल्यो देवान केल्ल्यो दोन वस्तू आसात. तांचे विशीं देवाच्यान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलेल्या बरवश्यांचेर आमचें मन घट लावून दवरूंक आमकां आसरो मेळ्ळोल्यांक व्हड धीर मेळटा. हो बरवंसो आमच्या जिविताचो घट आनी थीर नांगूर, जंय जेजू मेल्किसेदेकाच्या परी सासणांक महायाजनेक पड्ड्यांतल्यान आमचे पासत भितर रिगलोलो आसा. थंय पर्यंत त्या पवित्र स्थानांत तो पावता. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिन वाजता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं, ताचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. जबाब: सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपल्या विस्मिताचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलोलो. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनांत दवरता. जबाब: सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपले पोरजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणाक स्थापून दिता. पवित्र ओचीत ताचें नांव. सर्वेस्पराची भोक्ती जाणवायची सुरवात. देवाची भोक्ती करून जियेतात ती सगळी शाणी. ताची वाकाणी तोंकता निती काळी. जबाब: सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. वर्तो बाप जेजूचो,
मोहिमेवोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवोसो उगडापो तुमकां जावं. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम अशें घडलें. जेजू एका शेनवारा दिसा शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचें शीत चलत आसतना कणसां तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसांनी ताका म्हणलें, पळय, शेनवाराचें करून नजो तें काम ते कित्याक कोत्तात? आनी ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक गरज पडली आनी भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? मुणगे कशे भाशेन तो अबियातार परम याज्ञिकाच्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी याज्ञिकां भायर कोणाकूच खावंक सोत्या नासली ते देवा मुखार दवरलेलें उंडें ताणें खेलें आनी आपल्या सांगात्यांकूय दिलें. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना बी? आनी ताणें ताका सांगलें, देवान शेनवारा मनशां खातीर केला, मनशाक शेनवारा खातीर करूंक नात. म्हणटच मनशाच्या पुताक शेनवाराचोय अधिकार आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, मनशाच्या जिवितांत आनी समाजांत जायते कायदे आसात. देवान मोइजेसा वरवीं इस्रायल पोटचेक 10 मानामान दिलेत. आधुनीक काळांत पवित्र सभा आमकां जायते शिकयता आनी कायदे घालता. हे सगळे कायदे गरजेचे, कित्याक आमी एकवटी जिवीत जियेना. आज जेजू शुभ वर्तमानान आमकां एक व्हडलो कायदो शिकयता. तो म्हणल्यार खरो मोग जावंक जाय बुन्याद सगळ्या कायद्यांची. फारिसे मोइजेसान दिल्ले सगळे कायदे पाळटाले, पूण ते फकत दुसऱ्यांक दाखोवंक की ते बरे मनीस म्हूण. मोइजेसा वरवीं देवान दिल्ल्या कायद्यांक फारिसेवांनी आनीक जायते कायदे जोडलोले. जेजू पर्यंत ते फारिसे जायते पावटी कायद्या विशीं सांपडावंक सोदताले. जेजू तांकां आनी आमकां एक बरी शिकवण दिता. कायदे कायद्यांच पासत पाळी नाकात, पूण ते त्या मनशाक आनी त्या वेळार लागू जातात तें पयलें पळयात. सगळे कायदे पाळले, पूण मनशाचो द्वेस केलो जाल्यार कायदे पाळून कित्याक उपकारतात? जायते पावट आमच्या घरांत, समुदायांत आनी फिगोचेन ल्हान कायदे जावं वो व्हडले जावं परंपरा लेगून जावं ते पाळच्या आदीं आनी दुसऱ्यांक पाळूंक जबरदस्ती करच्या आदीं एक विचार गरजेचो. हो कायदो त्या मनशांक उपकारता. मनशांक पयलो जागो आनी मोळ आसा. सगळें तर आमी देवाचे आनी मनशाचे खऱ्या मोगान जियेले जाल्यार कायद्यांची गरज लेगून नासली. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आमी ल्हान जावन दुसऱ्याची सेवा करून आमचें फुडारीपण जिवंक वावरुया.